Pandurang Bab, if everybody is guilty, now if everybody has failed, आणि ते फेल्युअर कशें आहा त्या रिपोर्टा भितर ती स्पश्ट सांगल्यात. म्हळ्यार पंचायतीन कशी तुगेलो असेसमेंट करनासतना स्टॉल्स दिले हें सांगलां. देवस्थान कमिटी कशी तुगेली कांय गजाली करपाक विरोध करताली तें सांगलां. पुलिसांनी कशें तुगेले इवन प्रॉपर अरेंजमेंट्स केले नात आनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनान सुद्दां तुगेलें कशें मिटींग सुद्दां प्रॉपर हाजेर घेतली ना. आता लॉ अँड ऑर्डर हो जो प्रकार असता इट कम्स डायरेक्टली अंडर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट. ताजे अंडर सगळे जाण येतात, ते मागीर SP धरून सगळे जाण. मल्टिपल लेवलाचेर ही जी फेल्युअर्स जाल्या हाका जबाबदार कोण? बरोबर प्रमोद, जेन्ना घटना घडली आनी ताच्या उपरांत जे आमी रावंड टेबल जाले तातूंतय हांवें सांगलेलें आनी आमी सगळे त्या हेतून एका पॉयंटाचेर एग्री आशिल्ले की एडमिनिस्ट्रेशन आनी देवस्थान हे दोगांचे हे फेल्युअर आसा म्हणून. आनी थंयसरले परिस्थिती जर पळयली शिरगांव जात्रेक जाल्यार हे दर वर्साचें वातावरण हे अशेंच आसता. अंदू जे घडलां ते दुर्दैवान घडपाक जायना आशिल्लें आनी हे फावटी प्रचंड पुलीस फर्स्ट फावट थंय आशिल्लो. इन्क्वायरी कमिटीन काय वेगळें काय सांगूंक ना. जे फाटले 8 दीस आमी उलयले आनी बरयलां तेच इन्क्वायरी कमिटीन सांगलेलें आसा. पुलीस त्या जाग्यार नासले ज्या जाग्यार ही घटना घडली ते कमी आशिल्ले पुलीस. अदरवायज पुलीस खूब आशिल्ले. पुलिसांनी ह्या फावटी ड्रोन बी वापरलो. आतां तो कित्याक वापरलो, कित्याक ताका फायदो कितें जालो तो खबर ना. पूण हे सगळें शो बी केलो तांच्यांनी हो सगळो. पूण इतले जावन सुद्दां दुर्दैवान थंय चेंगराचेंगरी जाली आनी 6 लोक थंय गेले. आतां ताचेर इन्क्वायरी कमिटीन जे म्हटलां की हे सगळे जे 8 जे लॉजिकान सांगले की मॅजिस्ट्रेटा पासून SP, DYSP, डेप्युटी कलेक्टर, PI, मामलेदार आनी पंचायत सेक्रेटरी आनी देवस्थान हे सगळे 8 लोक हे गजालीक जबाबदार आसा म्हणून सरकार म्हाका दिसना की तेंचेर कितें तरी कारवाय करतले. कारवाय तेन्ना जावपाक जाय आशिल्ली पयल्याच दिसा जेन्ना तेंची ट्रान्सफर जाली सगळे 7 जाणांची. देवस्थान कमिटी सोडून आनी पंचायत सेक्रेटरी सोडून म्हाका सगळ्यांची ट्रान्सफर जाली ते दिसाच जावपाक जाय आशिल्ली एक्शन. पूण ही आतां जातली कारण दिसना. कारण भितन कशें जालां देवस्थान कमिटी आयल्या आनी देवस्थान कमिटीन डे 1च्यान गव्हर्मेंटा वांगडा आपूण आसा अशा प्रकारची भुमिका घेतली. जे सरकारचे काय चूक ना अशें देवस्थान कमिटीन पयलीं सांगून मोकळे केले. सो सरकार तेकाय हात लायतलो अशें म्हाका दिसना. आनी हांवें फाटले डिबेटीन हातून सांगलां अशें रावंड टेबलान की खंयचोच सरकार खंयच्याच देवस्थान कमिटीच्या वाटेक वचपाक सोदिना. हे कशें तेच जातलें. फक्त हे घटनेंतल्यान प्रमोद हे सगळे जर गोश्टी पळयल्यो जाल्यार एक 2-3 गजाली फाटल्या 2-3 दिसांनी घडल्या. त्यो म्हणल्यार हेज्या फुडें धोंड जे आसतले तांकां रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी केल्लें आसा आनी ते पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. कारण कोण खंय घुसता कितें गॅरंटी आशिल्ली. बरोबर. हे आयज जें जालां तें पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. आनी हेज्या उपरांत जे आमी फाटले 8 दीस उलयले आनी बरयलां ते सरकारान म्हटलां की हेज्या उपरांत जे गर्दीचे उत्सव आहा, उदाहरणार्थ गडे आसतलो, रथोत्सव आसतलो, गुलाल आसतलो जांबावलीचो किंवा लिसरगांव जात्रा आसतली, बोडगेश्वर जात्रा आसतली, जे क्रावडेड प्लेस जात्रा जे आमच्या कडेन जातात, फेस्टिवल जातात गोंयान, फेस्त आसतले ओल्ड गोवाचे, की ते हेज्या फुडें गव्हर्मेंटाच्या देखरेची खाली जावपाक जाय आनी जातले अशी एक सरकारची भुमिका आसा आनी ती सारकी आसा. इवन देवस्थान कायदो दुरुस्त जर जाल्लो जाल्यार तेतूनय तरतूद केल्ली की सगळे फेस्टिवल व्हडले जे आसात क्रावडेड प्लेसीन जातात ते मामलेदार एज अ एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून तेणी ते हँडल करप. सो म्हाका दिसता ह्यो 2-3 गजाली फाटल्या हेतूंतल्यान जाल्या ज्यो हेज्या भविश्य म्हणजे फुडल्या हेका बरें पडटल्यो आनी तेज्या पळतडीक जातले अशें म्हाका दिसना.